कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। कारवार शहराच्या सरकारी कन्नड आणि इंग्लिश माध्यमिक शाळेची विविध मागणी पूर्ण करा म्हणून आग्रह करून सोमाराक विद्यार्थी आणि पालकांन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रोटेस्ट करून याचिका दिली। या शाळेत 1ली ते 5वी वर्ग इंग्लिश माध्यम असून ह्या वर्गाक एक शिक्षक इंग्लिश विषयाक जाय। 6वी ते 7वी वर्गाक पदवीधर शिक्षक दितन सुद्धा इंग्लिश माध्यमिक शिक्षक नेमणूक करूक जाय। या शाळेचे मुख्याध्यापिका आयरीन रोड्रिगस हेमका बदली करूक जायना। ही शाळा मॉडेल शाळा आणि विशेष शाळा म्हणून घोषित करून शिक्षकाक परत परत बदली करचे बंद करूक जाय म्हणून आग्रह केले। सोमवाराक सकाळी 10 वाजता शहराच्या कुंटी महामाया देवस्थाना खंयच्यान विद्यार्थी आणि पालकांन मिरवणूक करून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येऊन जिल्हाधिकारीक याचिका दिली। ಶಾಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು ಅನುಕೂಲ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಲಾಸ್ಟ್ 4-5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಆವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ಅದು ಟೀಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಈ ಬಾರಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅವರು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ CCTV ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟು कारवार अंकोला MLA सतीश सेलेमी सोमवाराक आपल्या धर्मपत्नी बरोबर हणकोण श्री सातेरी देवस्थानाक भेट दिवन फळ फूल अर्पण केले। वर्षाचे 7 दिवस मात्र दार ओपन रावचे हणकोण श्री सातेरी देवस्थानात सगळे सोमवाराक सकाळी गर्भगुडे भायर फळा फुलाची सेवा स्वीकारतात। सतीश सेलेमी ह्या इलेक्शनात निवड MLA जाल्यानंतर सोमवाराक प्रप्रथम जावन हणकोणात भेट दिले तसेच श्री सातेरी देवस्थानाक येवन आपली सेवा अर्पण केले। या वेळाचेर ग्रामस्थ आणि पुजारी हजर आशिल्ले। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। शाळे लागीं चिऱ्या फातराची क्वारी आशिल्ल्यान शिक्षणाक विद्यार्थ्याक समस्या जाता। एक तर हांगा आशिल्ली चिऱ्या फातराची क्वारी बंद करूंक जाय ना तर शाळेक दुसरे कडेन जागो दिया म्हूण ग्रामस्थान आग्रह केले। कारवार शहरात प्रेस मिटींग करून उलयले शिरशी तालुक्याच्या मुंडिगेहळ्ळी ग्रामस्थान मुंडिगेहळ्ळी सरकारी प्राथमिक शाळेसाठी 2005 सालात महाबळेश्वर तारीमने हेमी 2 गुंठ जागो दान केल्लो। तारीमने कुटुंबाचे सगळे सदस्य मरण पावलात आणि एक सून मात्र आसात। जाल्यार चंद्रप्पा चेन्नैया नावाचो एक व्यक्ती शाळे लागून आशिल्ली जमीन आपूण खरेदी केला म्हूण सांगतात आणि शाळे लागीं चिऱ्या फातराची क्वारी सुरू केलात। चिऱ्या फातर कटिंग करूंक मशीन वापरतात तेजेन धूळ आणि आवाज येता आणि विद्यार्थ्याक शिक्षण शिकतना त्रास जाता। तेजेन क्वारी बंद करूंक जाय ना तर शाळेक दुसरे कडेन जागो दिवंक जाय म्हूण तेमी आग्रह केले। SDMC अध्यक्ष कॅरिगप्पा गौडा ग्रामस्थ नागपती नायक भास्कर गौडा गणपती गौडा विठ्ठल गौडा आणि इतर हजर आशिल्ले। ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಜಾಗ ನಂದು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೀಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಜಾಗ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಆ ಜಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಆ ಜಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಾರೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ उज्ज्वल ಮಾಡ್ತೀವಿ. आमगेल समाजाचे मुखंड BK हरिप्रसाद तेमकां इलेक्शना वेळाचेर वापान इलेक्शन जाले नंतर तेमकां मंत्रिमंडळात घेयले नाशिल्ले सारकें न्ही. तेमकां स्थानमान दिवन गौरव दिवंक जाय म्हूण ईडीग राष्ट्रीय महामंडळाचे अध्यक्ष वीरभद्र नायक हेमी सांगले. जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयले वीरभद्र नायक ब्रह्मश्री नारायण गुरू शक्तीपीठाचे पीठाधीश प्रणवानंद स्वामीजी पुढाकारात राष्ट्रीय ईडी महामंडळ आणि राष्ट्रीय नामदारी महामंडळाच्या पुढाकारात समाजाच्या नायकाक राजकारणात स्थानमान दिवंक जाय, निगम दिवंक जाय म्हणून आग्रह करतात. तशेंच BK हरिप्रसाद हेमकां काँग्रेस पक्षान दुर्लक्ष केला. इलेक्शना वेळाचेर उडपी मंगळूर उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रचाराक वापान घेयले आणि मंत्रीस्थान दितना फाटीं दवरले म्हण तेमी सांगले. ईडीगा समाजाक एसटीत मेळोवंक जाय आणि हे मेळेचे खातीर केंद्राक शिफारस करूंक जाय आणि विधानसौधा फुडें नारायण गुरूलो पुतलो लावूंक जाय म्हण तेमी आग्रह केले. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, DKಶಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು आयच्या इतलोच न्यूज मुखेल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.